कृष्णं वंदे जगद्गुरुं. यूथ ऑफ GSBचे पुरा वीक्षकांकय मिगिले हृत्पूर्वक नमन. आयचे टॉपिक कोप कशी आम्ही फेस करचे म्हणून सांगून. ये कोपा विषय उलोवचे गेल्यार रे ये आमके एक सर्वायवलाक तरी एक नेचरान दिल्लेले एक वेपन आसला वरी. बुद्धी दिला देवान ताज्योटू, विवेकूय दिला, डिस्क्रिमिनेशन पवर दिला. आमकां न्हय जाल्यार दोनी शिंग दिता आशिल्लें नेचर. सो आमगे सर्वायवला खातीर आमकां एक वेपन जावन एक कोप म्हणल्यार हे आजी एक्सिस्टन्स देवान तूं आसा. प्रत्येक आमी कसं पळयतांची, कसं एक्सपिरियन्स करतांची, कसं फील करतांची, आजे पुरो एक्सिस्टन्स आसोचे देवान तूं भितर इची. देव सोडल्यार हे जगतांत आनी कसं ना, हे सृश्टींत कसं ना. बट हे कोप आमी कशी युटिलायज करतांची. हे कोपा निमित्ती आमगेल एवोल्युशनाक, आमगेल प्रोग्रेसाक, आमगेल फिजिकल वेलनेसाक, आमगेल इमोशनल वेलनेसाक, आमगेल स्पिरिच्युअल वेलनेसाक हे कसं एक 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 आण येतवे हाजे निमित्ती. म्हणल्यार एक इम्पॉर्टंट विषय श्री कृष्ण भगवद्गीते सांगता. पुराय आमी कसं आमकां डाऊट येता की लायफांत प्रत्येकाचे आन्सर आसा भगवद्गीतेंत. सो प्रत्येकल्यान एक विदाउट फेल एक वाचूका जाल्लेले, आमी शिकूका जाल्लेले, आमी रेफर करका जाल्लेले एक स्क्रिप्चर येता भगवद्गीते. म्हणल्यार कोपा विशय सांगतना कृष्ण सांगता, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. फस्ट स्टार्ट लास्ट एंड लास्ट जावच्याक हे खंय तुकोन स्टार्ट जाता ते डिजायरा तुकोन स्टार्ट जाता. डिजायर आमी कसं की एक पळयता आसचे म्हणल्यार हे बॉडी आमी म्हणून सांगून आमी घेतला आतां. हे बॉडी आजे मायंड एंड बॉडी कॉम्प्लेक्स आमी कसं म्हणून सांगून आमी बॉडी म्हणून हांव म्हणून सांगून आमी सांगून घेता आसचे. हाक्का एका ओटू एक कसं की एक पळोवन एक आश जाता. फस्ट ते आश तुकोन ताजे ओटू अटॅचमेंट जाता. अटॅचमेंटा निमित्ती डिजायर जाता. डिजायरा निमित्ती तांतो तुकोन कोप येता. कोपा निमित्ती आमगेले ते विवेक म्हणून सांगून कसं सांगताच की ते अंडरस्टँडिंग जजमेंट करचे ते पॉवर कसं की ते क्लाउड जाता. थंय तुकोन मेमरीन तू कन्फ्युशन येता. मेमरी कन्फ्युशना तुकोन ते कंप्लीट बुद्धीनाश जाता. बुद्धी केन्ना आमकां ते विवेक म्हणजे डिस्क्रिमिनेशन पॉवर केन्ना नाश जाता की ते आमकां तो गोतांडून घालता म्हणून सांगून कृष्ण सांगता. म्हणून सांगून आमकां कोपू दाखोवचे नजवे. कोपू दाखोवचे एक विंगड म्हळ्यार एक रिएक्शन एक रिस्पॉन्ड करचे. रिस्पॉन्स एक रिएक्शन एक रिएक्शन म्हणून सांगून म्हणटा आमी ते भितर तुकोन आमी ते एक एफेक्ट जावन आमगे शांती भंग जावन ते एक करचे एक रिएक्शन. बट आमी रिस्पॉन्ड करपा जाता सर्टन परिस्थितीन. तू खंय एक लायन घालपा जाता आमी आज ना दिस इज इनफ म्हणून सांगून. सो ते एक आमी रेस्पॉन्ड करचे. एक तांतो एक काणी आसा. एक पटी एक स्नेक आसता एक हंडींत. ते स्नेक येत वतल जाणाक पुरो एक आस हे आयकून आसता काणी गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्णात येता हे काणी. येत वतल जाणाक पुराय चाबोवचे. ते थंय लागीं एक स्कूल आसता. ते स्कूला वच्चे चेडवान ते रोडार वच्चे बंद करता चेडवां हे स्नेका भिवन. सो एक पटी तशान एक सन्यासी वता. त्या सन्यासीक एनिमल्सा लँग्वेज गोत आसता. एक रियलायज्ड सोल आसता तांणी. वचून ते स्नेकाला सांगता कसला तूं अशी बात दिता असं येत वतल चेडवांक. हे तुका सांगेल तुगे प्रवृत्ती वेळ तुका आज तुका हांव एक मंत्र दिता आनी मुखार चाबूनचे तूं कोणाकय हे वच्चा सोडी पुरो जाणाकय म्हणून सांगून ताका एक स्नेकाक एक मंत्र दिता. एक 3-4 वर्सां नंतर वापास ते सन्यासी तेच रोडार वता आसता. ताका एक नांव दिल्लेलें आसता. सन्यास दिवन सन्यासीन ताका मंत्र दीक्ष दितना ताका एक नांव दिल्लेलें आसता. तें नांव काण आपयता ते स्नेकाक. आपयतना एक अशी एक पापा एक बरी एक स्किन आनी हे मात आसके तसले एक सपूर सानो जाल्लें एक स्नेक भायर येता. तूं कसला अशें जाल्ला म्हूण सांगून निमगीतना हांव भायर येवचें बंद केलें. म्हाका फुड्ड खावच्याक भायर येवचें जाताना कसला म्हळ्यार भायर येवचे भितर म्हाका येत वतल चेडूंक पुरा फातर मारताची म्हूण.
तेन्ना तूं कसो लाग तांकां भुस्स करना कसो लाग न्ही तूं सांगेल ना म्हाका कोप करूं नज म्हूण सांगून हांव तुका कोप करूं नज म्हूण सांगेल वय कोप दाखोवचा नज म्हूण सांगला हांवें तुका रक्षण तूं कोरका की नाका सो ते कोप कोरकाची तुवें कोप दाखोवकाची आमगे प्रोटेक्शन आमी कोरकाची आनी कोणकी येना आमगेले प्रोटेक्शन आमी करनी म्हण जाल्यार एक्सटिंक्ट जावन वताची ते हेची तितलीची सो इट इज सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट ते समेत सांगा ते एक प्रकृती नियम आसा तूं कोप भितर वयल्यान तुका एफेक्ट जावचा नज छाबू नज कोणाके मान काडूं नज म्हणल्या शिवाय भुस्स करूं नज म्हूण सांगून हांव तुका सांगेल न्ही म्हूण सांगून सांगता असलेच एक अनेक हे पळोवचे गेल्यार एक भारी एक कोपिश्ट एक चेल्लो आसता इतले कोप म्हणाल ताका पुराय कडेन तुका न्हू कंप्लेंट येता खंय गेल्यार हागेले कोप काडूं जायना आमकां म्हूण सांगून तितले वायट वर्ड्स यूज करचे कसलेपणी चेडवांक मारचे करचे परत स्कुलां तुकून टिचर्साक कंप्लेंट येता कशें सम करचे चेल्ला म्हूण सांगून कळना आन म्हणा भारी मोग आसता ते चेल्लाक आन सांगता चेडा हांगे तुका हांवें सांगता आनी तुका कसो केन्ना कोप आयला रे ते वणटीक वचून एक मोळ मार तूं म्हूण सांगून म्हणटा सो ना वणट वायट जायना होड न्ही तूं मारी तूं मोळो म्हूण सांगून ते प्रतीपटी कोप येयला तेन्ना ते चेड्यान वच्चे ते चेल्ल्यान वच्चे 10-12 वर्सां चेल्लो ते वणटीक एक मोळ मारने वच्चे अशी वचून 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 एक 2 वर्स वता 2 वर्स वतना चेडा कोप पुरा चिकी शांत जाता आसत सो एक 2 वर्स म्हणटना चेडो येवन सांगता बापसोलागी ना म्हगे कोप आतां उणें जालें आनी मोळ मारका वेवा म्हणटा ना चेडा तुका आनी मोळ मारका म्हणना तूं एक काम करी ते मारल्यार मोळ पुरे काडी म्हूण सांगता सो मारल्यार मोळ पुराय ते मारतना भारी फोर्सान मारला आतां काडटना तितलें सुलभ आसता ते काडूंक बट जाल्यार ते चंद कोरून हांव पुरा थोडे दिवस वता ते चेडा काडूंक मोळ मारलेले बट प्रयत्न करून ते एक मोळ काडटा इतले मोळ हाण ते चेडो बापसुला दिता बापूस म्हणा ना पळना मोळ इतले पटी मोळ मारलेले आत्ता म्हाका मस्त शांत जाल्ला नावा म्हणटात वय चेडा ते कशें पळ ते वणती म्हूण सांगता वणती पळयल्यार ते फुल्ल वणटी मार्क ते मोळ्या मार्क सो तूं म्हणटा वय तूं कोप्पार उलयता न्हय तूं कोप्पार उलयता तुगेलो कोप शांत जालें तूं केन्ना कोप्पील आसता पळय ते कोणाला तूं कोपला पळय तांगेल मनान ते मार्क केन्नाय सोडता सो ऑलवेज रिमेंबर तूं कोपला एक तुगेल सायड तुकून तूं एक कोपचेक तशी ते आनेकल्यान मनान तूं ते तितले ते केन्ना लायफ टायम ते मार्क आसता ते विसरूं जायना केलो वर्ड्स आनी पुराय म्हूण सांगून ते सांगता तशी आमी कोप करतना जाल्यार ताजे कॉन्सिक्वेन्सीस कसले कोपाचे कॉन्सिक्वेन्सीस कसले म्हूण सांगून हे एक इम्पॉर्टंट आमी केन्नाय मना दवरका जाल्यार विशय आनीक कोप कसले येता आमकां म्हणल्यार कोप आनीक इम्पॉर्टंट आमी कसं एक्सपेक्टेशन वर्सस रियालिटी आमी कसं की एक्सपेक्ट कोन्न आसता जशी जाता म्हूण सांगून एक चेडो वता घरा वचून आम्हाला सांगता म्हाका मुवी वचूंक फ्रेंड्सां लोटू म्हूण सांगून हांव सोवना ना गो तुका आतां हेचे प्राय मुवी फ्रेंड्सां लोटू मुवी वच्चे प्राय नाही आहे भायरी तुका वरचे कडेन खंयची मुवी व्हरता की आमी व्हरता आनामा तूं वच नाका म्हणून ते चेडाक भयंकर कोप येता म्हळ्यार एक एक्सपेक्ट केल्लें आसता रियालिटी विंगड जाता तशी एक लायक एग्जामान तूं सिल्ली मिस्टेक केल्लें एक चेडान ताज निमित्तक मार्क करचें सिल्ली मिस्टेक करून ताजे एक्सपेक्ट केल्ले मार्क मेळ्ळी म्हणून सांगून ते एक फ्रेंड्सान उठो कसं की आर्ग्युमेंट जाता लेखून आसना ते तितले जोर जाता म्हूण सांगून वापस कसकीची इश्टायकांची फ्रेंड वापस कसकीची सवता ते सो अशी विंगड ते ऑफिसा मस्त टायर्ड जावन आसताची भाय ताजे वयरी पाय आनी कसकीचे इंटरव्यू आसा एग्जाम आसा कसकी चलता आसा घर कडेन येतना भारी होडोन टीव्ही दवरला पूरा जने आंगेले एक फेवरेट शो आंगेल तिगेलकी एक फेवरेट शो पळोवन आनंदार आसांची ते पळयतना म्हणल्यार एक्सपेक्ट केलेले विंगड आसता घर कडेन येवचे भितरी कोणी म्हाका एक ग्लास कॉफी कोण दितलींची बैस आज कसं जालें म्हूण सांगून निमगेतलींची थोडे मोटी कसं ना पुरा जने आनंदार आसांचे सो हे एक पोपो सो अशी विंगड आमी एक्सपेक्ट केल्लेले जायना तेन्ना एक्सपेक्टेशन वर्सस रियालिटी सो हाजे आमी लेक्की जायना तेन्ना समेत आमकां कोप येता बट कसं जाल्यार कोप आयल्यार कशी कोप येवो एक ग्लास भेटले म्हूण जाल्यार ते ग्लास खंयच्याचे वयर वचून भेटले की ताजे वयर खंयचे एक पोण भेटले की ताजे निमित्त ग्लासा चुरा निमित्त आनेकल्या हार्म जावचे ते तुकून काणी म्हूण जाल्यार ते एक कोपाचे ते एक सायड इफेक्ट केन्नाय आसता सो अशी विंगड रितीरी कोप येता
कोपाक कारण आसा. हाका पळय कसलें रिजन हाका पळय कसलें एक कसलें वे आसुंये, कसलें टॅक्नीक आसुंये म्हूण सांगून न्हू आमी आमगे स्पेशली सायकॉलॉजिस्ट, सायकॅट्रिस्ट पळय तांणी एक टॅक्नीक दितांची. तांणी कसं म्हणचें म्हळ्यार तीन नमुन्याचे आतां कोप एक आयदर आमी एक्सप्रेस करतांची. कोप येवचे भितर कसं करतांची एक्सप्रेस करतांची. एक वायट उतर उलयतांची, सोवतांची, हाता शिलकाण उडयतांची. सो असले एक्सप्रेस करतांची. ಕೆಲವು ಜನ सप्रेस करतांची. आतां फॉर एग्जांपल बॉसा वयर भयंकर कोप येयलो. ते एक्सप्रेस करूं जायना ते. तेन्ना कसं करतांची सप्रेस करतांची. सप्रेस करतना कोप ना म्हूण लेखतांची. बट ते खंयी पूण एकडे आमगे बॉडीन खंयी पूण एक ते स्टोर जावन आसता. आतांचे मेडिकल हांगे प्रकार सायकॉलॉजिस्टा प्रकार सायकॅट्रिस्टा प्रकार हे मस्त पुरा कायलेक हे कारण जाता म्हूण सांगतांचे. डायबिटीसा जाता, हायपरटेन्शनाक, कॅन्सराक, आर्थरायटिसाक हे पुराय असल पुराय अनसॉल्वड ते अनएक्सप्रेस्ड कसं आसता की आमगेले इमोशन्स ते खूप जावो हे पुरा स्ट्रेस जावो हे पुरा आमगे बॉडीन तो तंते स्टोर जाता. ताजे निमित्त मस्त पुरा डिसीसाक ते कारण जाता म्हूण सांगतांचे. आनीक आतां एक एक्सप्रेस जालें एक सप्रेस जालें हे ट्रान्सफॉर्म करूं येता म्हूण सांगून हे ट्रान्सफॉर्म करचें कशें म्हण हे एक एनर्जी आहे. एक कोप म्हणल्यार एक एनर्जी आहे. आमगे भितर वयल्यान येवचें ते एक देवान तूं अस्तित्व आशिल्लें ते एक एनर्जी ते कशी ट्रान्सफॉर्म करूं येता म्हूण सांगून तांणी सायकॉलॉजिस्टान एक कसं सोदून काडला म्हळ्यार केन्ना तुमी आतां चार कडेन तुकून येता काय ते कोप येतना एक पोट्टा रिजना तुकून येता, हृदय रिजना तुकून येता आनी हांगा फोरहेडा रिजना तुकून येता नातल्यार माथ्या हांगा तुकून ताळवेर तुकून येता काय ते कोप ते आमी आयडेंटिफाय करता. खंय तुकून येता आसा म्हूण वेरियस रिजन्साक आतां आमी आयकून आसच्या पुरो पोट्टा संताप येयलो, अर्दे फुटून गेले, माथो फुटून गेले अशें पुराय पळय कोप्पारी. सो अशी पुराय आमी यूज करतांचे म्हळ्यार एक हे इतले म्हळ्यार वेरियस रिजन्स आसता. विंगड इमोशन्स विंगड जाग्यार तुकून येता. सम इमोशन्स आर कनेक्टेड विथ अवर इंटेलेक्ट, some emotions are connected with our heart, some emotions are connected with our existence. So विंगड रिजन्स आनी बी आमकां कोप येवच्या कारण आसा. कोप आयल तेन्ना एक पटी दोळ चिमी कोरून कसं निमित्त कोप येता आसा खंय तुकून येता आसा म्हूण सांगून आमी ऑब्जर्व करता. आनी हे एक्चुअली जाता. ऑब्जर्व केल्लें म्हूण जाल्यार खंय तुकून हे स्टार्ट जाता म्हूण सांगून खंडीतच आमकां सोदून काडूं जाता. सो एक पटी आमी सोदून काडले नंतर त्या पोटा तुकून येता की हृदया तुकून की थ्रोटा तुकून हांगा निड्ला सायड हांगा तुकून येता की हे जाग्यार तुकून येता की ने माथ्यार तुकून येता की ताळवे तुकून येता की म्हूण एक पटी सोदून काडले नंतर वी हॅव टू जस्ट ऑब्जर्व आनी आयडेंटिफाय करून वी हॅव टू बिकम वन विथ दॅट के ते एक साक्षी जावन अशी पळयता थंय राबोवका ते एक्सपिरियन्स करता एक ते कसं ते कोप ते जाग्यार वचून आमी एक्सपिरियन्स करता ते एक्सपिरियन्स केल्ले कुडले ते एक पटी शांत जातांचे आमी ते थंय तुकून ते एनर्जी ट्रान्सफॉर्म जाता ते. सो हे पुराय सन इरिटेशना थ्रू फस्ट स्टार्ट करता. फस्ट एक कशें की केलें कोप येयलें खंय तुकून कोप येता आसत आपा उलोया म्हूण दिसता आसा खंय तुकून कोप येता आसा ते एक कंट्रोल करूं जाता. एक खंय तुकून ताजे एक जावन ते ऑब्जर्व करून ते कशें ते ट्रान्सफॉर्म जावचें आमकां कळटा म्हूण सांगून सांगता तांणी. सो ही एक इम्पॉर्टंट टेक्नीक तांणी सांगचे करता सन इरिटेशना तुकून स्टार्ट जावन कडेन तुमकां ते एक आरामेर जावन कोप येना अशी राबोवक म्हळ्यार एक कोप येवन तरी आमी ताका शांत करचें एक आमी कोप येना अशें पळोवचें दोन आसा. सो आतां हांव सांगिल्लें हे टॅक्नीक कोप आयल तेन्ना आनी पळय हांचे पयलीं एक चेडा लायक हांवें ते सहज एक 8 वर्सां एक चेडा येयलें ताका सांगलें चेडाक कोप कसकी कोपता आसा कोपू नाका ना म्हूण सांगून म्हळ्यार ते एक ऑब्जर्व करात खंय तुकून कोप येता आसा म्हूण ऑब्जर्व कर ते कशें ऑब्जर्व करता दोळ चिम करी ना म्हाका कळटा ना म्हूण सांगून म्हणालो. सो वॉट एवर इट इज आतां ते चेडा एक कळ्ळें तसलें एक टॅक्नीक आसा कोप करूनच कोप आयल्यार ताका कॉन्सिक्वेन्सीस आसा ते कोप येना अशें करूंक असलें एक टॅक्नीक आसा ट्राय करूं येता. सो प्रत्येकल्यान आमी ट्राय करता जाल्यार एक टॅक्नीक हे आंत बुद्धी समान तूं चड यूज करतांचे टॅक्नीक. आनीक कसं म्हळ्यार ब्रिदींग टॅक्नीक आसा केन्ना आमकां कोप येता की तेन्ना इवन अदरवायज ऑल्सो हे प्रॅक्टीस करता जाल्यार विशय प्रत्येकल्यांक आमकां कोणाक स्ट्रेस आसा कोणाक एन्जायटी प्रॉब्लम आसा कोणाक म्हळ्यार एक इन्सोम्निया प्रॉब्लम आसा न्हीद येना अशें राबचें
असेल पुराय प्रॉब्लेम असेल जणांना हे ब्रीदिंग टेक्निक स्पेशली कोप येताना हे ब्रीदिंग टेक्निक तुम्ही ट्राय केले म्हणजे जाल्यार खंडित इट इज जस्ट एक 3 to 5 मिनिट्स जस्ट ब्रेथ ऑब्जर्व करचे कशी आम्ही इनहेल खंय तुका कशी इनहेल करता आसनची कशी एक्सेल करता आसनची आम्ही खंयचे आमगेले पोटार इंजना तुकून की चेस्ट की खंय तुकून आमी इनहेल खंय तुकून आमी इनहेलेशन स्टार्ट जाता ते आमी ऑब्जर्व करचे इनहेलेशन तशीच एक्सेल तर आम्ही खाली ब्रेथा वयर मात्र ब्रेथ मात्र पळोवन घेवचे कॉन्सन्ट्रेट ऑन ब्रेथ सो हे एक 3 to 5 मिनिट्स स्टार्ट केले म्हणजे जाल्यार ते एक तुमकां कोप इमिडिएटली कोप कंट्रोल करता म्हणजे जाल्यार हे एक टेक्निक आसा सो फर्स्ट ब्रेथा वयर हे करताची कडेरी विंगड विंगड जाग्यार ते कॉन्सन्ट्रेशन करताची आतां खंय तुकून एग्जांपल सांगिल वरी हार्ट रिजनांत जावो एब्डमन रिजना जावो फोरहेड जावो अंग मत्या जावो ते ताळवे जावो थंय पुरे थंयची म्हळ्यार कॉन्सन्ट्रेट करून ते कोप शांत करताचे बट हे पुरे कोप आयले नंतर बट कोप येनाशिरबूक म्हळ्यार एक थोडे आमकां डिस्क्रिमिनेशन पवर आसुवे थोडे विवेक आसुवे खंडीत हे आसा म्हणजे जाल्यार आमी कोप येनाशी समेत पळयता मोस्ट ऑफ द टायम आमकां कसले कोप येता म्हळ्यार आमगे भितर अभाव आसा आमगेले भितर वॅक्यूम आसा आमगेले भितर कंटेंटमेंट ना सो ताजे निमित्त ते आमी भायले तुकून भायले जे कशें की आमकां फील करता भायर तुकून कशें की म्हाका आनंद मेळटा आसा भायले खंयची की वस्तू निमित्त आमकां खोशी मेळटा आसा ते भायर तुकून म्हगेले भितर आशिल्ले अभाव फील करता म्हण जाल्यार म्हगेले भितर अशें लोनलीनेस वचुका म्हण जाल्यार म्हगेले भितर आशिल्ले हे असले एक कन्फ्युजन आमकां केन्ना आसता भायर आशिल्ले वस्तू आमकां भितर आनंद दिता म्हूण सांगून खंडित न्हय भायर आशिल्ले वस्तांचो आनंद ना सो बिकॉज ऑफ आवर लोनलीनेस ऑल्सो वी गेट एंग्री सो आमगेलांतू उपनिषदांतू आमकां एक श्लोक आमकां मेळटा पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते म्हूण सांगून हे आमीची आमगेले भितर आशिल्ले ते देव कसं की पूर्ण ताका भायर तुकून कसले जावका म्हूण ना ते तांतो तुकून कितलेय काडल्यार ते अपूर्ण जायना ते पूर्णाचे भायर तुकून कसले घालका म्हणून ना सो दीस इज आवर एक्झिस्टन्स वी आर ऑलवेज ते परब्रह्म तत्वाचे आमी परब्रह्म तत्वच आमगेले भितर ताकाचे तत्वमसी अहम ब्रह्मास्मी म्हूण पुराय सांगताची सो हे केन्ना आमी हे महावाक्या वयरी आतां अहम ब्रह्मास्मी जेवो तत्वमसी जेवो हे असल महावाक्या वयरी एक 10 मिनिट दिवसाक आमी मेडिटेशन केलें म्हण जाल्यार कोप येनाशिरबूक म्हळ्यार आमी भितर वचाक आमगेले भितर कसं म्हूण सांगून रमण महर्शीन सांगला वरी पोहम म्हूण सांगून ते सोदून काडचे एक प्रयत्न आमी केल्ले म्हण जाल्यार केन्नाय आमकां कोप येवची परिस्थिती येना म्हळ्यार पुराय कसं पळयल्यार एक नाटकशी दिसता कसं पळयल्यार एक पासिंग शोशी दिसता आमकां सो आनी कसं म्हळ्यार आमकां केन्ना खंयच्या निमित्त स्पेशली चेडवांक कसं जावका म्हळ्यार पर्सनालिटी डेव्हलपमेंट आमी ते केन्ना आमकां चेडवांक तूं कसं की एक हे कोप येवचें एक नेचर आसो म्हणलें कोडलें ते आतां तांगेले भितर दया जावो म्हळ्यार कंपॅशन आतां सिन्सियरिटी असल पुराय तांगेले भितर गूण हे गूण आमी आनेकला हेल्प करचे नेचर तपस कसं की आज खावका म्हण दिसता एक आज मसाला दोसे खावक आज नाका चरडा नेक्स्ट वीक खावया असेल एक तपस स्टार्ट करचे आत्तां आशिल्लें आनी चिकीची मुखार सोन घालचे आनी कसं की ना म्हाका आतां वाजू मन ना एक अर्द घंटा वाजी हे बाय एक तपस एक कोरू मन ना ते एक चांग आमगेले उद्धारा जावका जाल्यार आमगेले एवोल्युशना जावका जाल्यार कसं की म्हाका कोरू मन ना ते कोरू प्रेरेपण दिवचे एक म्हाका कसं की अगत्य ना ते म्हळ्यार एडिक्शना सायड व्हरूंक पॉसिबिलिटी आसा ते तांतो तुकून चिकी दूर करचे सो असले आनी पुराय आमी चेडवांक सांतून आमी सांगून दिले म्हण जाल्यार हे असले म्हळ्यार चेडवां म्हण न्हय खंयचेय प्रायरी खंयचेय एजारी हे असले एक थोडे ह्युमन वॅल्यूज आमी कसं म्हणटाची सिन्सियरिटी डेडिकेशन दया क्षमा हे पुराय अहिंसा असले न्ही पुराय इंद्रिय निग्रह हे असले न्ही पुराय केलो पुराय वॅल्यूज आमी चेडवांक प्लस आमी खंयचेय एजारी आमकां ते कोपाचे कोप येवचे प्रॉब्लम आसा म्हण जाल्यार हे एक आमी आमगे लायफा भितर हाडू पळयत म्हण जेन्ना पळयल्यार आमकां ते कोप थोडेचे येनाशे म्हळ्यार विवेक मेन कसं म्हळ्यार विवेक जागृत जाता म्हूण सांगून विवेक जागृत जाता म्हण जाल्यार
खंयचे एवरीथिंग वी विल शो इट आई मीन वी विल सी इट एज अ पासिंग शो आनी मिगेल एक पार्टिसिपेशन तांतू कसं आसवा मिगेल ड्युटी कसं आसवा मिगेल कर्तव्य कसं आसवा उलोवचें तेन्ना हांव उलोवपाक जाता तेन्ना मिगेल कसं केची हांव कर्तव्य कोरपा जाता हांव न्हू बसचें जायना तेन्ना म्हाका ना पोप दाखोवचाना जे पोप करून जे म्हूण सांगून कर्तव्य आमी कोरपाची जाता धन्यवाद.